तूर दाळ कुसोवपाच्या प्रकरणात विरोधकांनी आपणाचेर केल्लो आरोपांत फटीचे आसात। विरोधकांनी म्हजेर केल्ले आरोप पुराव्या सयत मांडचे आनी उपरांतूच म्हजेर आरोप करचे अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलां। तूर दाळ कुसोवन उडोवपाचें प्रकरण विरोधकांनी सध्या लावन धरलां। मंत्री गावडे हांणी पद त्याग करचो अशी मागणी विरोधकांनी ह्या पयलीं केल्ली। प्रत्येक जे राजकारणी व्यक्ती जे असता आणि जो पक्ष जो असता तांकां खंय तरी सरकाराच्या विरोधात आवाज उठोवपाची एक संवय असता आणि हे सिस्टम आसा। पूण हांव एकूच जे कोणी प्रेस घेवन म्हज्या विरोधात जे उलयलेले आसात तेंच्यांनी RTIच्या माध्यमांतल्यान पेपर्स घेवचे आनी पयलीं स्टडी करची केस समजून घेवचे आणि नंतर काही गोष्टी डिमांड करचे। हांवें ऑलरेडी विविध पत्रकारेच्या माध्यमांतल्यान आनी फुडारंडाच्या हेडांतल्यान हे सगळे काही गोष्टी क्लियर केल्ले आसा की हांव खंयच्याय चवकशीक तयारी आसा आनी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी जे हांवें आज सिव्हिल सप्लाय जेन्ना हँडल करता आसतना वारंवार आमी काही गोष्टी सरकारान डायरेक्शन्स दिल्ली आशिल्ली। कॅबिनेटाच्या पयलू कितें जाल्लें आसा आनी नंतर कितें जाल्लें आसा हेवूय त्या मागणी करणाऱ्यांनी पळोवचें आनी नंतर परत पत्रकार परिशद घेवन तेंच्यांनी जें कितें तांकां आसा तें तांचेर मांडचें। इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव तांकां सांगपाक सोदतां।